नमस्कार, हा वर्षा आश्वेकर गोमंतक TV आणि तनिष्का माचेच्या या खाशेल्या नव तेजस्विनी कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आणि तुमचे खातीर आमी नवरात्री स्पेशल एक कार्यावळ घडून हाडल्या, ती म्हटल्यार नव तेजस्विनी। आणि ह्या कार्यावळीक आमी वेगवेगळे अस्तुरीक हांगासर आपोवन तुमच्या मुखार जे कितें एक्सपिरियन्स आसा ते शेअर करतात। अशीच एक अस्तुरी आयज आमचे बरोबर आसा, तिचें नांव जावन आसा सुप्रसिद्ध ही अस्तुरी आसा आनी तिका प्रत्येक गोंयकार हो जाणा जाता, ती म्हटल्यार हेमा सरदेसाय आमचे बरोबर आयज भासाभास करपाक येयला। आणि अदीक ताचे बद्दल जाणकार करून दिवपाक आमचे बरोबर आसा ज्योती कुंकळकर। नमस्कार सगळ्यांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकार आनी परत एकदा नमस्कार। इश्टानो, आज आमचे कडेन अशी एक गोंयची धूव आयल्या जिच्या विशयी अख्ख्या गोंयाक आदर आनी अभिमान। आज सरस्वती पूजन आणि आज खुद्द सरस्वतीची धूव जिच्या गळ्यांत सरस्वती आसा तिका आमी आज खास अशें हांगा आमंत्रीत केल्लें आसा। तुमकां लक्षांत आयिल्लें आसता हांव कोणा विशीं उलयतां तें। हॉलिवूड, बॉलिवूड किंवा चक दे इंडिया म्हळ्या बरोबर आमकां एक जोश येता एका पदाचो, तें हांवें सांगपाची गरज ना। आनी आतां तें वर्ल्ड कप चलता, मदीं मदीं आमकां तें पद आयकूंक येता। सो आज अशीच नामनेची किर्तिवान अशी गोंयची धूव हेमाबाई सरदेसाय आज हांगा आयिल्लें आसा। हेमाबाई नमस्कार। खरें म्हळ्यार हेमाचो दुसरो अर्थ भांगर। भांगर जेन्ना उज्यान सामकें अशें जितलें उज्यान तें रसरसून संघर्शान वयर येता, त्याच प्रमाणे हेमा ह्या संघर्शांतल्यान आज खंयच्या खंय पावलां ताजोय आमकां अभिमान आसा। हेमाबाई, खरें म्हळ्यार तूं आमकां सदांच खूब लागचें दिसलें। हाजो स्वभाव, हाजो अर्थ आसा की कारण तुजो स्वभाव। तूं केन्नाच आमकां तुवें अशें आपूण हॉलिवुडांतलें, आपूण येदी व्हडली गायिका, आपूण अशें म्हणजे म्हाका अनुभव आसा, पूण तूं जितलें आमकां लागीं, तूं जितलें सकल आसा पळय तितलें आमकां तूं चड लागीं अशें दिसता। हालीं ही नवरात्री आनी तातूंत दुर्गेचें रूप, शांतादुर्गेचें रूप आमकां सदांच दिश्टी पडटा। तुज्यान म्हाका तें चड दिश्टी पडटा। म्हणजे गायिका ही आसाच, पूण हालीं सराक तुवें तो दुर्गेचो अवतार जो घेतला खंयच्या अन्याया विरुद्ध लडपाक, आनी तो आवाज इतलो कणखर आसा, तर तो संगिताचें येताच, पूण ह्या आवाजा कडेन अन्यायाच्या आड घेवपाक तूं केन्ना सुरवात केली? पहिली ज्योतिताई, खूप खूप मोगाचो तुका थँक्यू, आभार मानता तुजे। इतले मोगान तुवें म्हजो इंट्रोडक्शन केलें। अँड तुवें विचारलें तूं सदांच डावन टू अर्थ म्हणटा पळय तशें आसता। द क्वेश्चन इज आमी कोण? सगळें देव, सगळें करता खरें म्हणून आमचें कर्तव्य कितें, आमकां कितें दिलां ताचें लोकां खातीर कितें करप। ही शिकवण प्रत्येक स्कुलान जावंक जाय, प्रत्येक हातूंक जाय। स्वता खातीर जगून कांय करूंक ना तुमी, दुसऱ्या खातीर जगप हेंच खरें जगप। लिव फॉर अदर्स इज दी ओनली वे। आतां जे संघर्श तुवें म्हणलो, क्वेश्चन कितें आशिल्लो तुजो? तूं अशा तरेचें तूं हांगा आयला आनी आतां तुजी भुमिका वेगळी आसा अन्याय विरुद्ध लडपाची। ना, ल्हानपणा पासूनच तें तुवें विचारलें म्हाका। केन्ना पासून तुका? हय, ल्हान स्कुलान आसतना सगळ्यां खातीर झगडणारे हेमा। कॉलेजान म्हज्या फ्रेंडांक विचारा। बाय द वे, आय एम वेरी मच लव्ड बाय माय स्कूल पीपल अँड माय कॉलेज पीपल। सगळ्यांची हांव अपुरबाय, दॅट इज फॉर शुअर। आनी इफ यू आस्क माय फ्रेंड्स, ती म्हणटली शी वॉज माय बेस्ट फ्रेंड। प्रत्येक जाण म्हणटली शी वॉज माय बेस्ट फ्रेंड, आय वॉज देर फॉर देम। दॅट इज बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड म्हणून जायना, वेन यू आर देर फॉर समबडी, यू फायट फॉर समबडी, दॅट इज बेस्ट फ्रेंड। सो सेम इन कॉलेज, सेम इन दीस। पूण अशी परिस्थिती पावता भायर लायफान, आमी झगडटा। आज हांव गोंया खातीर आसा, कोणाचेंच कांय पळोवंक ना आनी कांय खावंक ना आनी कोणें म्हाका कांय दिवंक ना। सेल्फ मेड गर्ल बट मेड बाय द डिवायन। अँड आर ड्युटी इज, हांव एकूच मागता, एज मात म्हजी विचारूं नाका आतां, ओके? थंय हांव फट मारपाक तयार आसा, नाल्यार एवरीथींग इज ट्रूथ, ऑनेस्ट अँड देर फॉर माय पीपल। तुजो आवाजच असो भुरगेपणांत दिसला आमकां, ते प्रश्न येच ना आमकां एजीचो। हेमाबाई, जेन्ना आवारा भोवरे हे आमच्या ओठार येता तेन्ना आपोआप तुजें नांव येता, हेमा सरदेसाय म्हणून। आमकांय खूब अशें प्राऊड फील जाता की हेमा आमची म्हणून। ही संद कशी मेळ्ळी तुमकां? म्हजें लायफ, अख्खें लायफ बाय देवान बरयलां। हांव
म्हाका अशे म्हणजे प्रस्ताव आयल्या आनी अशे प्रपोजल म्हणजे इन लायफ इन माय म्युजीक आयल्या की आपुणूच थंय पावलां गेल्या. आय गेट अ संदी टू गो टू जर्मनी. आय विन द ग्रांड प्री इन जर्मनी. तें सगळें पावता इंडस्ट्रीन बॉलिवूडान. थंयच्यान म्हजी सुरवात जाता इन बॉलिवूड. ऑफकोर्स जॉय ऑगस्टीन म्हणटा तो माय चायल्डहूड नोन इन टू मी इन चायल्डहूड. ताणें म्हाका गुंज पिक्चरान हें दिलें. बट वेन आय वेंट टू बॉलिवूड वेर आय वॉज बींग वेलकम्ड एज द ग्रांड प्री विनर who because the entire world te PTA ni hen dhadlele. So it was on front pages of every newspaper. Indian singer wins first prize, Grand Prix. पूण हांव वतालें आतां हें आयकात आनी म्हणलें न्ही अवतार कोणाचो हांव. सो हांव वतालें भितर स्टुडियोनी अश्लील प्रस्ताव घालताले म्हाका. म्हणजे सामकें खरें आसा आमी जे आयकतात कास्टिंग. The Me Too movement, right? Oh, you heard about the Me Too movement, right? I started that 20 years ago. तेन्ना तो मी टू मुवमेंट म्हणनाशिल्लें ताका. हांवें सुरू केल्लें दपटिलें. आय वॉज ओनली वन स्टँडींग फॉर इट. आनी मी टू मुवमेंट सुद्दां काडलो कोणें अमेरिकेन जाणी ही कामां केल्या ती फेडअप जावन तांणी काडला. हांव न करता काडलेलो हांवें हो विशय. आनी हांव प्रूफ कितें दिता सगळ्यांक ह्या जगान प्रूफ कितें दिता आयच्या भुरग्यांक जी फुडें येता तांकां तुमी विचारतलींच म्हाका कितें पूण आतांच सांगता सिन्स वी आर ऑन द टॉपीक की इफ आय कॅन डू इट ऑर आय एम डुईंग इट ऑर आय अचीव्ड समथींग वीथ द डिवायन दॅट मिन्स इट इज नॉट अ ह्युमन थिंग. थंय तूं देवाचेर जर देवाच्या पांया कडेन सगळें घालें आपशी तुजें लायफ फुडें सरता. थंय तुका कसलोच कितें आडखळ येवंक शकना. तर स्टुडियोनी वचप भायर सरप स्टुडियोनी वचप भायर सरप. सिन्स इट्स अ लेडीज थिंग आय एम टेलिंग यू इट्स नवरात्री गोईंग ऑन. आनी रडप येवन घरा तूं म्हाका ग्रांड प्री कित्याक दिलो रे देवा. तेव्हा मा शेरावाली सदांच म्हजी हांव पावलें सुद्दां थंय यू नो वैष्णव देवी. सो सदांच कित्याक म्हाका तुवें आवाज दिलो आनी तातूंत आनी म्हाका सडनली फोन आयलो. While crying like this, I'm walking out. I get a call from none other than A.R. Rahman's secretary, Noel. हांव म्हणटा फकाणां कोण करता म्हजे कडेन. I have not even met him. How does that happen? देवाचें सांगता तुमकां. जंय देव आसा थंय आपशी कामां जातात. सो हांव पावता थंय. एक्चुली रेहमान म्हजे समोर उबे आसात आनी आय सिंग द सॉंग. जावेद अख्तर सगळीं म्हणटात की यू सांग सो ग्रेट हें तें आनी तो कांयच म्हणना. एन आय गो टू हिम एंड से सर हाव वॉज आय म्हणून गॉड इज ग्रेट. इतलेंच म्हणलें ताणें. कितें जालें तुमकां खबर आसा. आज परून वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉंग्स ऑफ बॉलिवूड. थंय देव जेन्ना आसा न्ही कितें हांव हें सुद्दां आतां ह्या हाजेर पावलां की हय एक अशी घटना जाली 3 वर्सां फाटीं म्हज्या लायफान की हांव काबार जालें. कित्याक नो मनी नो फेम नो पावर कॅन इज समथींग दॅट इज गोडींग हेमा. इट्स लव एंड वेर देर इज लव देर इज गॉड. आनी अशें दिसलें हांव एकटें जालें काय. गेलें सगळें म्हणजे आमी अती भारताच्यो बायलो सामक्यो एपिटोम ऑफ पती परमेश्वर. पूण म्हज्या लायफाचे सगळे जे फुडें आयल्या प्रसंग हे ते तातूंत I have come to the conclusion honestly की देव आमच्या कडेन चुकूंक शकना. देवान जर तुका दवरला आपल्या कितें तरी कामा खातीर दवरला तें काम पार पड. सो यू हॅव टू गिव इट 100. तूं दूख अर्दें दवरून रडपाचें आसा घरा रडात. भायर येवन बी द लायनस बी द टायगर फॉर युअर पीपल. डू वॉट यू हॅव टू डू. थंय अर्दवट चलना तें फुल्ली 100% आसपाक जाय. पॉझिटीव स्ट्रॉंग अँड फूल ऑफ ट्रूथ. आनी चक दी इंडियांतले पद कशें म्हळें बादल में पाव ते सुद्दां फ्लूक. सगळीं म्हजी विदाउट मी टू मुवमेंट मोर देन 100 songs in Bollywood. How is that possible? I reach Hollywood. How is that possible? Is there a God? You know, I'm so happy talking not only to you beautiful ladies, but there are beautiful ladies hanga बसल्या and they're smiling and we're talking to each other and it's such a lovely feeling really. हेमा म्हणपाचें आसा की ना आमी कितें म्हणटा 18 वर्सांची भुरगीं सकयल जेन्ना काम करता तेन्ना बाल मजूर म्हणटा. जशें आमी बाजारान गेलीं जाल्यार पिशव्यो घेता तांकां आमी पुलीस व्हरता आनी कितें व्हरता. हांव तुका खूब फावटी आपयता तुवें केन्ना म्हाका पयशाचें विचारलें ना इवन गाडी सुद्दां ना. पूण आतां ती इल्लीं भुरगीं जे येता स्पर्धेक येता खंय टिवीचेर आनी तांकां जर आमी फोन करून आपयत न्ही जाल्यार ते पयशे मागतात. 5 लाख दी 10 लाख दी.
ग्रूप तांचो 5 जाणांचो किंवा 8 जाणांचो, ही भुरगीं ल्हान आसता, 8 वर्सांची आसता, 10 वर्सांची आसता, ती काम केलें आमी म्हणटा बाल मजूर म्हणून आमकां त्रास. घरांत कशें भुरगे हाडून दवरले कायद्यान ती बंदी, पण ही भुरगीं हे पयशे घेवप कितले बरोबर काय कितें चूक? सामकें चुकीचें. म्हज्या आवय बापायनूच म्हाका टील आय वॉज 21 हांव खूब गातालें गोंयान, इफ यू ऑल रिमेंबर एज अ ल्हान, म्हाका टील एज ऑफ 21 म्हाका प्रोफेशनल जावंक दिवंक ना. सिंग फॉर द लव ऑफ इट. पावले प्रोफेशनला कडेन हाज्या लेवलाचेर इट्स ग्रेट म्हणून. पयशाची आस इज अ व्हेरी व्हेरी डिस्ट्रॉईंग आस. आणि बरी म्हणटा हय, इन ग्रीड कॅन डिस्ट्रॉय यंग मायंड्स. तांचे भितर ती ग्रीड घालपूच चुकीची. ती तुमी टीव्हीचेर येता, ग्रेड 1 तुमी भुरगीं येतात, मान्य आसा आमकां, तांकां खूब न्ही आमचो येवपा वचपाचो खर्च दिया आनी कितें ना लाखाचे, पूण थंय आमकां बाल मजूर दिसना काय म्हणून ते. At the same time, if there is a show being held, खंय त्या ल्हान भुरग्यांचो वापर करतात तुमचो शो सेल करपाक, तांच्या आवय बापायक पयशे दियात. तुमी करतात जायत जाल्यार. इफ यू हॅव मेनी, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आवय बापायक दिवपाक डोंट गिव द चायल्ड, तांकां दिया. बिकॉज तांच्या गाण्याचेर किंवा तांच्या टॅलंटाचेर तुमी शो करता न्ही. सो इफ यू हॅव द मनी गिव. इफ यू आर नॉट रिच, कितें पळय तुमी करता थंय चड पयशे ना, तशें हेमा आमचे कडेन ना गो, आय एम देर, नो प्रॉब्लम. तूं कितलीं वर्सां कितले आपयता, पूण आसा जाल्यार दियात मरे. आफ्टर 23 years, Government of Goa, 0 shows for him. I did enough of Bollywood shows, right from Fiji to Mauritius to Middle East, Far East, Australia, South America, North America, Europe, सगळें केलें. पूण गोंयच्या गव्हर्मेंटान गोंयान खूब शो केले, कॉर्पोरेट शोज, अदर शोज. गव्हर्मेंटान एकूय शो दिवंक ना हेमा केन्नाच. नॉट अ सिंगल शो. कित्याक हांव तापतां, थोड्यांक आवडना, किंवा कोणाची सायड घेता तेंय आवडना. नो प्रॉब्लम, हांवें केन्ना मागूंक ना. म्हाका देवान दिलें. आय हॅव बीन टेकन केअर ऑफ बाय गॉड. तुमकां आयज आमचे माचेर पळोवन खूब बरें दिसलें, कारण तुमकां हांव म्हणजे हांव रिपोर्टर, सो हांव तुमकां खुबदां पळयतालें खंयसर म्हाका दिसता तेन्ना. मॅडम, म्हाजो असो प्रश्न आशिल्लो की तुमी आमचे गोंय रिप्रेझेंट जेन्ना करता, कारण तुमी गोंयसून आसा, तुमी हॉलिवूडान आसा, तुमी बॉलिवूडान सुद्दां गायता, तेन्ना तुमकां कशें फील जाता जेन्ना आपूण म्हणजे आपूण गोंयासून येयला आनी आपूण आतां बॉलिवूडाक हें करता, रिप्रेझेंट करता आपले स्वताक, तेन्ना मॅडम तुमकां कशें दिसता? सगळ्यांत व्हडलें सूख तुमकां एक सांगता आज आमच्या गोंयकारांक किंवा कोण आयकता ताका, की तुमकां दिसता ती स्तरार पावप किंवा सेलेब्रिटी जावप इज नॉट एन अचीवमेंट. इज नॉट एन अचीवमेंट. तुका देवान दिला टॅलंट, इट्स नॉट योर्स. सो ते देवाचें श्रेय. देव इज द सेलेब्रिटी, नॉट यू. नंबर 2, इफ यू तातूंत तूं वापर त्या गिफ्टाचो करून लोकां खातीर जर कितें केलें, लोकां खातीर झडलें किंवा सॅक्रिफायसीस केल्यो लायफान, तें तुजें अचीवमेंट. सॉरी, दोळ्यान दुकां येता, दॅट इज अचीवमेंट. द रेस्ट इज ऑल नॉनसेन्स. बिकॉज द ट्रूथ इज 90% ऑफ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आर मिजरेबल पीपल. कशी ती वयर आयल्या किंवा वयर येतुकूच तांकां आनी कितें करचें पडटा. आय डोंट नो इफ यू हर्ड मी नॅशनली स्पीकिंग ऑन दीस. आय हॅव नॅशनली इन वन ऑफ द टॉप चॅनल्स स्पोकन अबाउट दीस, की वयर येतात ती येताच आनी मागीर ते दवरपाक आनी गटार परते परते त्या गटारान वचचें पडटा. सो दे आर मिजरेबल पीपल. सो आमी ते हो दीस वन इज स्टार, दीस वन इज करता, बट वॉट इज द बॅकग्रावंड? हाव सिन्सियर इज द बॅकग्रावंड? हाव मच हर्टिंग इज दॅट पर्सन इनसायड ऑल्सो? कोण सेव करतले त्या सोलाक? There's a lot of pain out there, you know. So for me, it's all God. So I am the same Hema, she says. She's seeing me, the same Hema. Whether my friends in school, college who meet me now, same Hema. पयलीं न्ही रेडिओ जमाना आशिल्लो, तेन्ना एक खळार मळार प्रोग्राम चलतालो आकाशवाणीचेर. सो तातूंत एक तुमचें सॉंग हांवें आयकतालें, हरवताल बेबो शेतां मेरेन उबो, खूब गाजिल्लें तें. सो तें तुमचें फर्स्ट सॉंग? No, I think what you are talking about is another 2 songs. म्हणजे गाजिल्ले म्हळ्यार कोम्या कोम्या साद घाल, उठ रे पळे जाली सकाळ, जाली सकाळ, हें एक. आनी दुसरो एक आसा,
उजवाडा रे उजवाडा पसर सगळ्याक दाखय नवी वाट उजवाडा रे हे पद ते उजवाड आमी जावंक जाय प्रत्येकानी तशें म्हाकाय पद दिल्लें तशें की उजवाड जायात आनी सगळी कडेन हय. तुम्ही आवारा भवरे चकदे इंडिया वगैरे ही गाणी तुमची खूप गाजली. आत्ताचं म्युझिक आपण जे बघतोय त्याला म्हणजे ना शब्द आहेत ना ताल आहे ना सूर आहे. तुमचं काय म्हणजे 90s आणि 20sमधलं ते आणि आत्ता या काही मागच्या एका दशकामध्ये आलेलं म्युझिक याच्याबद्दलचं तुमचं मत काय आहे? नाही असं नाही की सगळीच गाणी चांगली नाही आताची काही गाणी चांगलीच आहेत. पण काय तर क्विक बक म्हणतात त्याला गेट अ क्विक लिसन अँड देन इट्स ओव्हर. आताच्या काळात बघा जंगले आधी रात हे माझं गाणं ग्राइंड केलं आहे. इट्स ग्राइंड सो आवारा भवरे परत सो मेनी ऑफ माय सॉंग्स आर बीइंग रिडन. इट्स ओके हां प्रत्येकाचे हे असतं आणि माझी मराठी तेवढी चांगली नाही पण कोकणी उलय पण मॅनेज केलं ना मी कारण माझ्या आईचे लोक परिकर दे वर सेटल्ड इन मुंबई. तुम्ही सगळ्या याच्यावरती बोलत असता. आपलं बऱ्याचदा बोलणं झालं आहे फोनवरती. जयश्री तर मी बऱ्याच विषयांवरती तुमचं प्रतिक्रिया घेतलेल्या आहेत. तुम्ही सगळ्या गोष्टींवरती तुमचं एक मत आहे ते मला खूप आवडतं. काय कशा मोटिवेटेड राहता तुम्ही? म्हणजे एक लेडीज म्हणून सुद्धा आपल्याला एक हे असतं थोडं दबाव वगैरे असतो पण तरीसुद्धा तुम्ही सगळ्या गोष्टींवरती बोलता. मग ते महिलांविरोधात महिलांवर झालेला अन्याय असू दे किंवा आणखी काही गोव्यात घडलेला असू दे किंवा काहीही तर ते हो मला इवन इंडियामध्ये मी आय एम नोन ॲज ॲम्बॅसेडर फॉर द गर्ल चाइल्ड आणि आय हॅव नो ज्याला मला सोल्जर म्हणतात कारण आज जे नॅशनल वॉर मेमोरियल हांवें केन्नाच म्हज्या गोंयकारांक हें सांगूंक ना पूण आज 20 वर्सां जे नॅशनल वॉर मेमोरियल जायनाशिल्लें म्हाका जज केल्लें आउट ऑफ 14 जजीस in which was also Honorable Reverend Sudha Murthy ji was there. Jatin Das ji was there, the top architects of India. Amol Palekar ji was there. I was one of them. You know what the soldiers of our army said? The topmost were there. They said, "You're a real one of the most fearless soldiers of India." I'm telling you, please question the people who are there if you all want to. It was a one-man show that was done. National War Memorial. Kenna sanguna majha goinkarang. But one who has no fear in the body of losing something, not even life. हांव सदांच म्हणटा आतां सुद्दां अर्दें हांव देवा कडेच आसा तें सुद्दां देवाच्या सामकें गोपान. अर्दें हांगा आसा तें फक्त डेडिकेटेड टू माय पीपल आनी आंगान फियरूच ना. जाका वचपाचो फियर ना कसलो फियर आसतलो. सो दॅट्स वाय शी सेज रूप दिसता वेगळी वेगळी हेमाची रुपां दिसता ती तेंच बिकॉज हू हॅज नो फियर वील हॅव सम कायंड ऑफ से इन एवरीथींग. म्हजें नांव रश्मी नरसे आनी तुमकां जायत्या वेळार नॅशनल प्लॅटफॉर्मार पळयला तुमी व्हायट ड्रेस घालून एकदां एका नॅशनल सेरेमनी आसली तेका तुमी घातले तेन्नाच्यान अशें आनी जेन्ना सांगलें की हेमा सरदेसाय हें जेन्ना नांव आयकलें तेन्ना ही म्हाजी गोंयची हें सदींच तकलेन उरलें. तेच्या उपरांत जायत्या वेळार पयलें आनी तुमकां आमच्या ऑफिसानूय लास्ट टायम इंटरव्यू जाल्लो राजू सरान घेतलेलो. तुमी खूब फियरलेसली उलयता. म्हाका पर्सनली सांगूंक कशें दिसता की म्हाका तुमच्या भशेन जावप आवडटलें. म्हणजे यू आर आयडल फॉर मी. खरेंच म्हणजे अशें बिनधास्त राजकारण आसो प्रत्यक्ष जावं समाजांतले विशय आसो अशें उलोवप खूब कठीण. गोंयांत जाल्यार तो खूब कमीच जाल्या जो तो राजकारणाच्या दबावान जावं आनीक खंयच्या दबावान उलयना. पण तुमच्या सारकी उलोवपी जर बायलां उलोवंक लागली जाल्यार अशीं बायलां अशी चडशी हेमा सरदेसाय आनीक गोंयांत तयार जातली आनी ताचे तुमी खरेंच आयडल आहात. थँक्यू सो मच फॉर मोटिवेटींग अस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अस. घरा हय ना म्हाका म्हणपाक जाय आसलें. थँक्यू माय लव. तुवें मस्त दोळ्यान दुकां हाडलें म्हज्या. यू नो दीज आर टियर्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड. आणि म्हजे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर म्हणटा की जेन्ना यू आर ग्रेटफूल एंजल्स कम टू होल्ड युअर टियर्स. आतां आमच्या भोंवतणी एंजल्स आसा. तुमी दिसतातूच एंजल्स म्हाका सगळीं. हांव भितर आयलें तेन्ना इतल्या मोगान तुमी म्हाका हॅलो म्हणलें. आनी कितें जाय बाय वेर देर इज लव देर इज गॉड.
अँड दॅट्स ऑल. जिवूच जेन्ना प्रत्येक ल्हान भुरग्याक हें शिकोवंक जाय. तुमकां टॅलंट दिला जायत जाल्यार ती तुमच्या खातीर न्हय, ती यूज करात दुसऱ्यांचें बरें करपाक. आज कृष्णान कितें करूंक ना लायफान, ताणें आपटिला ताका राक्षसांनी, तरी सुद्दां तो कृष्ण कितले वेळ जगलो. पण कृष्ण रामानी कितें केलें तुमकां खबर आसा. जिजसान कितें काडूंक ना लायफान. ही इज म्हणजे म्हणपाक जायना तशे त्रास काडले तांणी. आनी तुमी बरी देवळां मस्जिदी चर्च केल्यो आनी तुमी तांचे भशेन ट्राय केलें ना जावपाक, जाल्यार आय एम सॉरी, रिलिजियसली यू आर अ बिग झिरो. आय एम नॉट जजींग बट इट्स अ फॅक्ट. देवळां चर्ची करून तुमी स्वता खातीर वतात, स्वताक मागपाक, स्वताक करपाक. मागात. प्रेयर इज व्हेरी गुड. ह्युमिलिटी प्रेयर मागात. देवा कडेन मागची ना कोणा कडेन मागतली. पूण तुमी कितें आसा तें लोकांकूय दियात न्ही. लोकां खातीर उबे रावात. आज प्रत्येक जाण अशी उबी रावली आमी जाल्यार कोणाक विशाद आसा सगळें खराब करपाक, किंवा आमी कितलें आयकता हें चल्लां जगान तें चल्लां जगान, अशें सगळीं बरोबर रावल्यार कोण कांय करूंक शकना. सेल्फीश 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 हाव मच. आनी खरें आसल्यार तें उलोवपाकूय भंय ना न्ही. खरें आसा न्ही तें. माझं तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा एज अ फॅन. तुमी तुमचे जे सॉंग आहा बादल पे पाव हे, म्हाज्या आयुश्यान जेन्ना जेन्ना बरें जाता तेन्ना सदींच हांव बायक चलयता आनी हांव ते कानान इयरफोन घालता नेटान, म्हणजे तेन्ना खरोच म्हाजो. हय, सो आय रिक्वेस्ट यू प्लीज एक 4 प्लीज लायनी मॅडम. You made my day, baby. Sure, sure. तर बादल पे पाव अशें पद की इवन वेन आय एम वॉकिंग anywhere, people are literally coming up to say we love that song. आणि मिस युनिवर्स आज चलताना सुद्धा ते पद चलता आणि in all the games and I'm sure आता national games are. By the way, I'm going to be singing at the national games. Although through the government हेमांक जरी शो मेळुना तरी there are nice some ministers also, honorable minister Govind Gavade Bab, with the support of the CM, personal support, म्हणजे they give me we want Hema to represent us. So even for these national games I'm performing, it's come from the national ministry but supported by them. So but I'm talking about the internal where the shows are held in Goa and who decide the shows, they have never given me. Okay, it has always come from some other whatever it is, I'll sing it for you with lots of love. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था, कैन यू क्लैप, ये जो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी सारी लड़कियों की नाव है, वो हो वो हो वो it's great to be here. Thank you. That is proof मगो. हांव वता ते सदांच म्हणटा काटो येता हांगा. That is proof that it is not us. There is a दैविक thing that handles this. We have least we can do is be humble. फायनल आणि ते पद. वी लव यू टू. I love you too. सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे एक्झाम्पल दिवचें एक्सेप्ट रियाजापर्यंत, कित्याक हांव रियाज मातूय करना. Yes, I am so involved in taking care. If I am not in Mamledar's office or TCP office to help somebody or collector's office, खंय ना खंय तरी आसतात म्हणजे कामां. हांव एक पयसो घेना. म्हाका हांव सामकें थँकफूल म्हणजे गोंयकारांक की वता थंय इतलो मोग, इतली विश्वास आनी इतलें हें कितें येता तें निस्वार्थान येता म्हणून ताचें काम कोणाक हाडलां ताचें काम जावनी अशें म्हणून. सो आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर दॅट एंड ग्रेटफूल. पूण म्हजी 5 रेस्क्यूड माजरां आसा. हाव दे टेक माय टायम. सो म्हाका टायम मेळ्ळ्यार आय स्पेंड इट वीथ देम, बट आय एम एक्झॉस्टेड. सो रियाज ना बाय, दॅट इज माय रियाज, टेकिंग केअर ऑफ द रेस्क्यूड, टेकिंग केअर ऑफ पीपल. एक्चुअली तूं आज ज्या मुद्द्यार आसा, ज्या पदार आसा, खरें मागीर तुका गोंयान रावन म्हाका लुकसाणूच चड आमी. पण तूं मुंबय भायर हे सगळें सोडून, म्हणजे काम आसता तेन्ना तूं भायर वता, काम आसता तेन्ना तूं मुंबय वता, पूण तुजो जीव गोंयान घुटमळ्ळा. सो हाजें कारण कितें? बाय,
आवय आसतानी बरी तुमी खंय भायर गेली की लागल्यार आवय ती आवय आसता तशी आमची माय आमचे गोंय कितले जाल्यार आमी आजी म्हणटा आमची हिंदी आजी कोंकणी इज माय भास अँड अदर लँग्वेजीस आर मावश्योज माय थिंग इज व्हेरी क्लियर ओके हांव सदांच म्हणटा मराठी कोरिया म्हणटात लोक हे हांव म्हणटा महाराष्ट्र अख्खें आसा पळोवपाक मराठीक हांव म्हणटा महाराष्ट्राक तुमी आमच्या कोंकणीक मातशें पूश करात सो दॅट नो सिस्टर डायज नो लँग्वेज सिस्टर डायज दीस इज माय वे नो नीड ऑफ फायट वी आर ऑल वन म्हादेचें हांव तेंच म्हणटा कर्नाटका म्हणना आमी तुमचे न्हय आं वी आर ऑल वन एकामेकाक सांबाळून मेक शुअर दॅट गोवा डजंट डाय बिकॉज ऑफ मदई इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं मावशी तूं भयण सो इट्स लायक दॅट तुम्ही लहानपणाच्यान शिक्षण घेतले गायनाचे नाही ॲक्च्युली मी शिक्षण सुरू केले लहानपणापासून म्हणाल 13 वर्षापासून पण पहिली इकडे ते गुजराती समाज होता ना गोव्याचा पणजीचा तिथे आम्ही राहतो तर तिथे ते नवरात्री व्हायचे अँड इन दॅट आय सँग माय हार्ट इज बीटिंग and then I won the all Goa singing competition because of that. So the singing competition because they put my name as youngest and best singer of Goa. That time my parents said okay she should learn music now. So I'm Visharad in Indian. तशी सुरुवात झाली. अमिताभ बच्चन शाहरुख खान हे व्हडले हिरो म्हणजे बरे अभिनय सुपरस्टार पण तांच्या बरोबर तुम्ही पद म्हणा पळय सुपरस्टार विथ सुपरस्टार सुपरस्टार गायक न्ही मग कशें तो अनुभव असं सांगा पळय आता पळय ते आता देवाची God decided I sing with Shahrukh ji. I'm the only singer to sing with him. And God decided कि I sing with Amitabh Bachchan ji. I'm the only singer who sang with him. Chali Chali in Bagban and Apun Bola. हे तर सांग न्ही कशें म्हणजे Anyway, हांव इतलें सांगूंक शकता की when I met Shahrukh ji for the first time, परदेसाचें हें केल्लें हांवें. He said that Gauri and me are fans of Avara Bhavre. So that way. आवारा भवरे लास्ट करूया हे सांगून ताका लास्ट बरें तूं सांग बरें शाहरुख खानाची कितें म्हणटालें म्हणू आता रिक्वेस्ट आशिल्लो ओके 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 आवारा भवरे जो हौले हौले गाए फूलों के तन पे हवाएं सरसराए कोयल की कुहू कुहू पपीहे की पीहू पीहू जंगल में झींगर की छाए छाए नदियाँ में लहरें आए बल खाए छलकी जाए भीगे होठों से वो गुनगुनाए गाता है साहिल गाता है बहता पानी गाता है ये दिल एवरीबडी सारे गामा पाधानी सारे ॲक्च्युली हांव ल्हानपणापासून आमी आयकत आयल्या ज्यांची गाणी हांव तांची नांवां घेवचें ना विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द वॉयस एंड द टॅलंट देवान दिलें पूण हांव जेन्ना इंडस्ट्रीन गेलें तेन्ना म्हाका सांगलें अरे दे डिड इट तूं वयल्यान आप आसमान से उतरी हो क्या उन लोगों ने भी किया है ये सब अश्लील जो भी है सो आई फील बॅड टू से देयर नेम्स टुडे बिकॉज म्हाका नाका की आमच्या भुरग्यांनी ते इमिटेशन करच्या ती वयर आयली आनी तांणी नांव केलें आनी तांणी ही कामां असली केली नो जर देवाचेर विश्वास आसा जे देवान तुका दिला तर यू कॅन बी अ हेमा वाय डू यू नीड टू यू नो बिकॉज ऑनेस्टली you can live 100 years but you live miserable 100 years better to live lesser life and live strong and happy it's a very difficult situation because हांव तांकां जज करना जाणी हें केलां परिस्थिती अनुसार किंवा स्ट्रेंथ अनुसार भितर स्ट्रेंथ जी आसता आतां आय केम फ्रॉम व्हेरी नोन socially known parents who are very loved in Goa. My father, Dr. Kashinath Sardesai, come from a family of Surya Rao Sardesai where Dr. Venkatesh Surya Rao Sardesai, Pachibab, freedom fighter of Goa. All that, my mother was a great lady in Bogdawak. But कितें आसता त्या लोकांक मे बी ते संस्कार ना किंवा तांकां ती घटसाण ना की देवान म्हाका हें दिलां देव पळयतलो कोण आसा शिकोवपाक
यू नो मे बी एवरीबडी इज नॉट बॉर्न स्पिरिच्युअल, मे बी एवरीबडी इज नॉट. सो आमी तांकां सकयल लेखचें न्ही किंवा ताका जज करपाची गरज ना. यू नो परिस्थिती अनुसार मनीस करता. आय एम प्राऊड आय डिडंट डू इट, दॅट्स ऑल. मॅम माझा एक क्वेश्चन असा की असे म्हणतात की प्रत्येक दादल्याच्या फाटल्यान एक बायल आसता. तर अशे म्हाज्या घरान जाल्यार अशे खूब एग्जाम्पल आसा. म्हाज्या पप्पाक म्हणजे मम्मा शिवाय जायच ना. म्हणजे कितें बारकेतलो बल्ब लायता जाल्यार सुद्दां तेका सायडीक मम्मा उबी जायच. तशें बायलांच्याय बी लायफान असो कितें दादल्याची गरज आसता. कित्याक आतां हांव स्वता बल्ब लावपाक शिकलें, स्वता हांव गाडी चलयतां, म्हणजे हांव स्वता शिकलें ह्यो गोश्टी. जाल्यार अशें दादल्यांची गरज आसता काय बायलांच्या लायफान, म्हणजे तुमकां कितें दिसता? 3 वर्सां तुवें म्हाका पळयल्यार ना. आय एम अ सेल्फ मेड पर्सन. बाय द वे म्हजें जर तूं विचारता जायत जाल्यार हांवें म्हज्या घोवाचो विथ ऑल रिस्पेक्ट टू हीज सोल वेर एवर ही इज, मे ही बी हॅपी, एक सुद्दां पयसो पळोवंक ना. आनी म्हजें कितें आशिल्लें तें ताज्या हातान दिलें हांवें A to Z. हांव म्हज्या बँकेनी तुमी जर विचारलें 20 वर्सां विचारा, एक दीस सुद्दां हेमा सरदेसाय बँकेन आयिल्ले विचारपाक कितले अकावंट आसा रे म्हजे काय म्हणून. सो I think a lady can be completely self-dependent. She doesn't need anybody back and forth. आम्ही पयर सुद्दां सांगलां आमी बील काडपा जाय तिचें चारित्र्य यू नो इज वायट करूं बरें करूं परिस्थिती खबर ना लोकांक. फॉर वॉट रिजन दॅट लेडी माय बी अशीच खराब करूं नाकात लोकांची नांवां, बिकॉज शी हॅज अ फ्युचर टू लिव, यंग गर्ल्स यू नो. आनी दुसरी गोश्ट इवन एज अ लेडी फर्स्ट टुडे पयलींचे काळ गेले ते जंय यू वर डिपेंडंट ऑन युअर हजबंड, बिकम सेल्फ इंडिपेंडंट. यू नो आज काल फाल्यां खबर ना तुका, बिकॉज पयलीं कितें जातालें ऑनेस्टली सांग तुका, ऑनेस्ट स्टोरी जाय जाल्यार पयलीं एक काळ आशिल्लो मॅन दे से सायंटिफिकली इज पॉलिगॅमस. सो देर वॉज हें उलयलां हांव इन द पास्ट इन पब्लीक इन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, दॅट पयलीं कितें जातालें आमच्या व्हडलें जनरेशन जें आशिल्लें तांकां सोसायटीचें पडलेलें की कोण आमकां कितें म्हणत काय केलें तें कंट्रोलान आशिल्लें. बिकॉज अ ह्युमन इज नॉट एन एनिमल, इज गिवन कंट्रोल अँड चॉयस अँड दे प्रॅक्टिस्ड दॅट इन ह्युमॅनिटी. आज मेनी ऑफ आवर जनरेशन इज नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट पीपल से. सो दे मे डू समथींग की अशें जावंक शकता की त्या बायलेक किंवा त्या दादल्याक आज बायलूय कसलें कितें करता, दादलेय कितें करता, दे मे बी हर्ट बाय इच अदर अ लॉट. सो बेटर टू बी इंडिपेंडंट सो दॅट यू आर नेवर हर्ट. हे फेथफुलनेस आनी मरतात आमी जेन्ना आमी पळयता आमचो दादलो दुसऱ्या हातून यू नो द एक्सपिरियन्स इज टू पेनफूल. सो आय डोंट वॉन्ट लेडीज टू डाय लायक दॅट. एक्सेप्ट इट. हाव वील यू सर्वायव? हाव वील यू वॉट एवर नो मॅटर वॉट हॅपन्स, हाव वील यू स्ट्रायव अहेड? दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. मॅडम समज जर आपूण खंय तरी फुडें वयता आनी समज जर तुमकां खुबश्यो गजाली अश्यो आसता ज्यो डिमोटिवेट करता, तेन्ना स्वताक मोटिवेट करपा खातीर कितें करपाक जाय? हांव तुका ऑनेस्टली सांगता, हांव दिसता हांगा मुर्ती एकदम मोटिवेशनाची आनी हांवें केलांच तशें, पूण आय हॅव बीन लिडींग अ बॅटल लास्ट 3 years. हांव फॉट टू लिव. हांव लज दिसना म्हाका सांगपाक, पूण ती लज्जेची गजाल, पूण लज दिसना म्हाका सांगपाक की इतलें ओवर प्रेम केलें घोवाक हांवें की तो गेलो तेन्ना 4 अटेम्प्ट सुइसायडाचे आसा म्हजे. पूण म्हाका जर देवान दवरलें, 4 आसा लोक जांणी म्हाका वाचयले त्या टायमाक. सो म्हाका जर तांणी दवरलें म्हणजे म्हजें कितें काम आसा थंय मागीर यू हॅव टू स्टार्ट स्टेपींग अहेड. इट हॅज बीन अ वेरी very very difficult struggle, but I am there for everyone, so the strength comes from that. दुसऱ्यांचे दुःख आपले दुःख करात, स्वतःचे घेऊन कितें बसपाचे. दुसऱ्याचे दुःख पहिले की आपले दुःख विसरून जर तू स्ट्रॉंग जायना, तू देवी जायना जाल्यार हाव विल यू टेक केअर ऑफ समबडी एल्स? बट माय स्टोरी हॅज बीन a tremendous dilemma and trauma, but from that also हांव अजुनी सकाळी उठून म्हणटा देवाक, तुज्या कामा खातीर दवरला मरे म्हाका, गरज आसा म्हजी ह्या जगान, अजुनी म्हणटा. इट्स अ ट्रूथ. बट इफ आय लिव 100% देर फॉर यू फुल्ली, नॉट मातशें फाटी दवरून, 100%. आनी इवन हांव उलयतना जेन्ना गव्हर्मेंट्स बरें करतात
कितें गजाल बरी करता हांवें पब्लिकली सांगलां बरें करता मागीर म्हाका गाळी सवूं कितेंय सवूं म्हाका पडूकूच ना आनी वायट करता जाल्यार हांव ओपनली तेंय सांगता शाबासकी दिवपूय आवयचें हें आसता कर्तव्य एक आवय म्हणली की ती बरें हाकाय शी वील पॅट यू अँड शी वील स्कोल्ड यू ऑल्सो वेन यू हॅव टू बी स्कोल्डेड. तुम्ही A.R. रहमान आणि व्हडल्या संगीतकाराकडे म्युझिशियनकडे तुम्ही हे केले पूण त्यातलो कोण आणि त्यांची स्टाईल कोणाची स्टाईल तुमकां कशी आवडली मागीर A.R. रहमान हाका एक लांब स्टोरी सांगता चलता हय चलता हय ना कित्याक तुमचे फील्ड आसा न्ही त्यातलो एक मातसो कितें तरी डिटेल अशें कितें तरी जाय. तुका एक सांगता एक एक्झाम्पल ही वॉन्टेड मी टू बी माय सेल्फ वेन आय सँग आवारा भवरे दॅट्स वॉट द पीपल हर्ड. सलीम सुलेमान वॉन्टेड मी टू बी हेमा सरदेसाई वेन आय सँग बादल पे पाव है ओके पूण यू गो अनु मलिक सगळी म्हजी गाणी तुमी जाणा आसतली इश्क चांदी इश्क सोना है जंगल आदी रात है जानम समजा करो ऑल बिग सॉंग्स विथ अनु मलिक पूण हांव जंगल आदी रात है गावपाक गेल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर बरें आयकलें आनी म्हणपाक लागलो इट्स नॉट वॉट आय वॉन्टेड. सो सर वॉट डीड यू वॉन्ट इट हॅज टू हॅव द अनु टच म्हणपाक लागलो. सो आय सेड ओके tell me because see I'm a professional if we can't do it we have to please what he wants and what was his vision for his song. It's his song, right? Not my song. He sat on the harmonium and he sang it again in the Anu Malik style. Now what came out and what became a hit is जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात कर हाय. And he loved it and अजूनपर्यंत अनुजी सगळ्यांक सांगतात की यू नो हेमाज सॉंग जंगल आधी रात इज वन ऑफ माय बेस्ट सॉंग. करिश्मा कपूरजी शी ती सगळ्यांक सांगता माय बेस्ट सॉंग ऑफ माय करियर इज जंगल आधी रात अँड शी लुक्स ॲब्सोल्युटली रॅविशिंग इन दॅट. मॅडम तुम्ही गाताना तुमचे एक्सप्रेशनच चढ बरे असतात. तुम्ही गाता म्हणले कितले एक्सप्रेशन पळोवपाक बरे दिसतात सॉंग मागीर तुका मुगो ती आपली आवय गाता अशी दिसता म्हणून तुका तशी दिसता. आणि A.R. रहमान त्यांचो अनुभव सांगलें न्ही गॉड इज ग्रेट म्हणलें ताणें सामकें कमी उलोवपी आनी ही न्यू द टॅलंट वेन ही सॉ इट आनी डिसंट मॅन यार कम ऑन यू नो. आनी म्हाका पदां सुद्दां मेळ्ळ्या 100राहून चड पदां मेळ्ळ्या इन बॉलिवूड अँड आय हॅव गॉन टू हॉलिवूड. आय डोंट नो इफ यू नो शेप ऑफ यू जाणें केलां पद शेप ऑफ यू पब्लिश केला ताका ग्रॅमी अवॉर्ड मेळ्ळा फॉर एड शिरन शेप ऑफ यू विच इज वन ऑफ द बिगस्ट सॉंग्स ऑफ द लास्ट 6 years. ताणें म्हजें पद गेलां ही इज इन्वेस्टेड मी आय एम द ओनली इंडियन सिंगर इन्वेस्टेड इन बाय हॉलिवूड. येस अँड ही सेड इन न्यूयॉर्क at the press meet, I work with Shakira, I work with Pink, I work with them all, but Hema Sardesai, she's not just a magnificent singer, she's a great human being and I respect her. That's what is most important. दर्शकांनो आज आम्ही हेमा सरदेसाईचें एक वेगळें रूप पळयलां. ताणें जें पट्टिटकीन आपलें मत मांडलें ताका खरेंच एक वेगळो असो ताजे कडेन एक वेगळो विचार आमकां आसानी दिलो आनी म्हाका दिसता ताजे कडल्यान आमी खूब शिकपा सारकें आसा. संगीत गायन हें तर ताजें आसाच पूण हेर जे ताका दुसऱ्याचे अन्याय जातकच ताका जी पोटतिडक येता ती खूब आयच्या काळांत खूब म्हत्वाची. हेमा बाय तूं खास अशें आयलें आनी एक म्हणजे एक वेगळीच उर्जा हांगा निर्माण जाली अशी वेगळोच तरेचो एपिसोड जालो. त्या खातीर सगळ्याच्या वतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू एवरीबडी. आय लव यू ऑल. खूब खूब मोग तुमकां. देव बरें करूं तुमकां सदांच. तुकाय बी.